सगळी आमी एकठांय जावया सगळी आमी लागीं सोया दोनया देवा वाकानुया आनंदाचो ताका सोया दारोना तूं करप दोनया जिवितांतूं सोडून दोनया आमच्या भुरग्यांक तूं वार्ता कोर तुज्या राजांत व्हरून पावय दारोना तूं करप दोनया जिवितांतूं सोडून दोनया आमच्या भुरग्यांक तूं वार्ता कोर तुज्या राजांत व्हरून पावय. बोगाळ बावडीनो आयज आमचे मदें आसा फादर विल्सन रॉड्रिगीज सिंधुदूर्ग डायसिसाचो यादनीक केरीत भाशेन पाद्रिगाराच्या नांवान तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव ताका आमचे मदें माये मोगाचो येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. बोगाळ बावडीनो आयच्या त्रेजेनाचो विशय क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं वेंचणुके सुमयार स्वताची आनी नितीचे साक्षीदार जावया. जेन्ना वेंचणुको येतात इलेक्शन येतात आमी कशे तरेन वागता गाय आमी स्वताची आनी नितीची साक्षीदारां जाता गाय आमी बऱ्या उमेदवाराक विसून काडटा गाय व आमी दुडू दिवन आमचो वोट विकतो घेता. बोगाळ बावडीनो आमच्या जिवितांत जेन्ना वेंचणुके येतात बऱ्या उमेदवारांक जे आमचे पासत वावर करतले जे आमचो धर्म राखूंक धर्म पाळूंक आमकां आदार दितले आमची उदरगत करतले असल्या उमेदवारांक आमी विचून काडुया. आनी कितें भशेन आमच्या जिवितान मोगाचे स्वताचे निधीचे मनीस जावूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी जाणा जावन वायट उमेदवारांक विचून काडल्यात. आमी दुडू घेवन आमी वोट मारला. आमी समाजान जायते वायट केलां. आमी नितीक स्वताक साक्षी दिवंक ना. हे सगळ्या पातकांचो उगडास करून आमी देवा लागीं मोक्षणे मागुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मुखारातून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को
तुया किरीत भाशेन ह्या मिसाचे इंतेस हांव भेटयता नीथा आनी निरिका रॉड्रिगीस हांचे पासत देवान तांकां बरी भलायकी दिवं तांकां शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी मागणी आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या भावार्थान मागीर तांतुनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. जायतीं आमची भावा भयणां पिडेन कश्टवतात जावं घरांनी आसात हॉस्पिटलांनी आसात आमी तांचे पासत मागुया. जायत्या उमेदवाराक आमी वेंचून काडटा पूण हे उमेदवार आपलींच बोळसां बोत्तात तांची मोनां उजवाडाय म्हणून मागुया. जायतीं आमची भावा भयणां जो काजारी जोडयां भुरग्यांच्या देण्याक आशेतात तांचे पासत मागुया. आमचे तरणाटे बेकार भोंवतात वायट संवयाक लोबदोल्यांत सोरोप येतात गुंगी वखदांक येतात आपलें जिवीत ओगडायतात तांचे पासत मागुया. जायतीं तरणाटी नीट एग्जामीक हे परिक्षेक तयारी करतात तांचे पासत मागुया. आमी देशाची नागरिकां कशीं बऱ्या मनशांक वेंचून काडूंक आमची मोनां उजवाडाय म्हणून मागुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागयोन आंतोनीक कोऱ्या बाबार्दाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूंक. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. बागिवोन पावलोन तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सगल्या आदी हांव मागता ते हे सोमेस मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणी विनोती आनी दिनवासने स्तुती भोव करून राजा आनी उचल्या अधिकाऱ्या खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचे आनी मर्यादेचे जिवीत आमी शांतीन आनी सोवस्कायेन जियोचे पासत. हे बरें काम आनी देवाक आमच्या सोडवणाराक मानता तसले सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच देवा आनी मनशां मदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू तोय मनीस ताणें सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कशी समोर पिलो. हाची गोवाय ताणें पुतल्या कालार दिली आनी हाचो निरोपी आनी दोमदूत आनी विदेशच्या सोरी बावाटाचो आनी स्वताचो दोम शास्त्री म्हाका नेमला. सोत ते उलोयता फोट सांगिना देखून नितोल मोनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी बेता थंय मागणे केलोले म्हाका जाय. सर्वेस्पराचे उतर देवाचे वोट उपकार आमी जबाब गीत घेतल्या B1 पेज 21 B1.
आमची लागीं त्यो उलोयला आमचो जबाब आयकूंक रावला सोडून जाणू तुमी उठा सर्वेस पोराक म्हणल्यार सांगा देवा आमच्या तूं कितलो बरो तुजें उतर परमेश्वरो तुजे कुशीक कालीज मोलता तुज्या कायद्याक ज्ञान मन लायता आमची लागीं देव उलोयला आमचो जबाब आयकूंक रावला सोडून जाणू तुमी उठा सर्वेस पोराक म्हणल्यार सांगा शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Gesù, babaci utortu, tacia mogaci kosa. Gesù, karukanus wartu, angka bapa sirbamongie. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आज्ञा सोबे आसूं. मातेव पोरमाने शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. फारीचेव गेले आनी जेजू कसो उतराक दवरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदियाचे पक्षवादी बरोबर आपले शिसांक अशें म्हणून ताचे शीत हाडले गुरुजी तूं सात्वीक आनी देवाची वाट करपून शिकयता आनी मनशाचें तोंड पळोवंक उलयना देखून तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणाव तर तुका कितें दिसता शेजाराक दोन फारीक करूंक इतें केना पूण जेजून ताचे कुडसरेपण ओळखून परतिवपाक गेलो अरे दोंग्यांनो तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात म्हाका एक दोन नादो दाखयात पळोवन तांणी ताका एक देनार दाखयलो जेजून ताका विचारलें हे रुपया कोणाचे हे नांव कोणाचें तांणी जबाब दिलो शेजाराचें तेन्ना जेजून ताका सांगलें तशेंच तो शेजाराचे ते शेजाराक परतून दियात रे आनी देवाचे ते देवाक दियात सोमयाची शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. बोगाड बाबडीनो आयच्या त्रेजेनाचो विशय क्रिस्ताची पाटलावदारा कशी वेंचणुकेच्या वेळार स्वताची आनी नितीचे साक्षीदार जावया
जेन्ना वेंचणूक येतात, इलेक्शन्स येतात, आमी कशे तरेन वागता गाय, आमी स्वताची आनी नितीची साक्षीदारां जाता गाय. पयले सुवातेर आमी सगळीं आमच्या देशाची नागरिकां, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. आनी नागरिकां कशीं आमकां एक संविधान दिल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें आसा, रायट टू लीव, रायट टू फॉर स्पीच, रायट टू जस्टीस. जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमी आमच्या जिवितान मेकळेपणान पाळूंक त्यो आमकां आदार करतात. आमी त्यो पाळटा गाय, आमी दुसऱ्यांक आदार दिता गाय पाळपाक, वा आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक त्रास करता आनी आमचो देश मुखार व्हरपाक आमी फुडाऱ्यांक नेमता, आमी फुडाऱ्यांक विचून काडटा. जायते भासाच्यो वेंचणुको आसात. आमी म्हणटा पयले सेंट्रल इलेक्शन्स, आमी म्हणटा लोकसभाचे इलेक्शन आसता, वेंचणुके आसतात जे आमी प्रायम मिनिस्टर उलोवले मंत्र्यांक विचून काडपाची. दुसरे आसा आमचे स्टेट इलेक्शन, आमचे गोंयांत आमचे असेंब्ली इलेक्शन आसात, उपरांत जिल्हा परिशद आसा, उपरांत पंचायत इलेक्शन आसात. हांव थोडे प्रश्न तुमचे मुखार दवरता. आमी आमकांच विचार करुया कशे तरेन जेन्ना वेंचणुके येतात तेन्ना आमी वागता गाय. जायत्यो पार्ट्यो आसात, BJP आसा, काँग्रेस आसा, आप आसा, RJ आसा, गोवा फॉर्ड आसा, आनी एक पार्टी आपलो मॅनिफेस्टो जे कितें ते करतले ते आमचे मुखार दवरतात. उमकीच 5 वर्सां उमकेंच करतलो, उमकेंच बरेपण हाडटलो, उमकोच विकास करतलो. पयले सुवातेर हे मनीस जे उमेदवार आमी विचून हाडटा ते आमकां भेट करता गाय. हो फकत 5 वर्सांनी जेन्ना इलेक्शन जातात तेन्नाच आमचे मुखार येतात गाय. दुसरें म्हणल्यार जे कितें ते आमकां प्रॉमिसीस करतात, जे ते कितें सांगतात, जे कितें करून दाखयतले म्हूण, जेन्ना आमी तांकां विचून काडटा ते करून दाखयतात गाय, ते करतात गाय आमचे बरेपणा पासत. तिसरे सुवातेर इलेक्शना आदीं आमी तांचे कडचे दुडू घेता गाय तांकां वोट मारपाक. आमचो वोट आमी विकतो घेता गाय. चवथे सुवातेर जे कितें ते सांगतात ते आपल्या जिवितान करून दाखयतात गाय. बोगाळ बाबडीनो, जायते पावटी इलेक्शना आदीं येतात, आमकां दुडू दितात, आमचो वोट विकतो घेतात आनी आमी तांकां वचून तांकां वोट मारता. जायते पावटी आमी जाणात हो उमेदवार बरो न्हू म्हूण, पूण पयशे घेतात देखून आमी तांकां विचून काडटा. जायते पावटी बऱ्या उमेदवारांक आमी विचून काडिना. आमी स्वताची आनी नितीची मनशां जाल्यात गाय. आमी आमच्या कुसेसाक हात घालून पळयल्यात गाय. आमी कोणाक विचून काडला तो जो उमेदवार आमकां बरेपण करतलो, जो उमेदवार आमचो धर्म राखूंक, आमचो धर्म पाळूंक आमकां आदार दितलो, जो उमेदवार आमची उदरगत, आमचो विकास करतलो, असल्या उमेदवाराक आमी विचून काडला गाय. जायते पावटी आमी एका मनशाक विचून काडटा पूण तो मनीस दुसरे पार्टेक उडी मारता. आमी तांकां विचारला गाय. आमी लोकशायेन जियेता. वी ऑल लिव इन डेमोक्रेसी. आनी आमकां कायदो आसा तांकां प्रश्न करपाक, कारण आमी त्या मनशाक विचून काडल्यात. तूं अमकेच पार्टेक कित्याक गेला, तुमी आमकां विचारला, तुमी आमकां सांगला, वो ते आपल्याच्याच फायद्याक गेल्यात. बोगाळ बाबडीनो, एका वर्साक खंय पंचायत इलेक्शन आसली आनी आमी जाणात पंचायत इलेक्शनीन 2 वाडे 3 वाडे एकठांय करून एक उमेदवार बसता आनी खंय एका वाड्यान खंय एक तरणाटो उबो जालो इलेक्शनाक वचपाक आनी वाड्यांतल्या लोकांन खंय ताका सांगलें तूं बस, आमी तुका विचून काडटल्यात. आनी सगळे उमेदीन हो खंय तरणाटो इलेक्शनाक बसलो. आनी जेन्ना एलिसावा लागीं पावली, एलिसावाच्या आदल्या दिसा खंय जो ताचे आड बसलेलो, ताचे ओपोनंट बसलेलो खंय ताणें वाड्याच्या लोकांक दुडू दिले आनी लोकांनी खंय ह्या दुसऱ्या उमेदवाराक वोट मारलो आनी ह्या तरणाट्याक विचून काडूंक ना.
कारण ताणें तांचो वोट विकतो घेतलो. मोगाळ बाबडीनो, जेजूच्याय काळार सरकार आसलो, जेजूच्याय काळार जायते वायट चलतालें आनी जेजू सरकाराच्या वायट हे तांच्या तोंडार मारता. जे तुमी कितें करतात तें सारकें ना. लोकांचेर ते दामून चेपून कायदे घालताले, लोकांक चेपून दवरताले. ताणें उमकेंच वायट केल्यार तांकां उमकेंच पनिशमेंट दिताले. पूण जेजून मनशाक वयर उखलून दवरलो, मनशाचें वर्तेपण राखलें. जेजून मनशाक मान रेस्पेद दिलो. आमी आमकांच विचार करुया, जे आमी कोणाक विसून काडटा ते आमचे पासत वावर करतात, ते आमचे उदरगत करतात, वो फकत आपलींच बोल्सां बोत्तात. वो फकत जेन्ना इलिसांव लागीं पावल्यांत तेन्नाच आमकां भेट करतात आनी आपलो वोट मागूंक येतात. मोगाळ बाबडीनो, आमी सगळीं क्रिस्ताची पाटलांवदारां आनी आयज जेजू आमकां सांगता, तुमी स्वतान नितीन शांतीन जिवंक जाय, सात्वीकपणान, प्रमाणीकपणान, विथ रायचसनस तुमच्या जिविताची पावलां मारूंक जाय. हे जायते प्रश्न हांवें तुमचे मुखार दवरल्यात. आमी आमकांच नियाळ करुया. आतां 2027 आमच्या गोंयांत इलिसांवां आसतलीं. आमी कोणाच विचून काडटल्यात गाय. जे उमेदवार आमचे पासत वावुरतले, जे उमेदवार आमकां बरें करतले, आमचो धर्म राखूंक आमकां आदार दितले, सोंपेपणान आमचो धर्म पाडूंक आदार दितले, असल्या उमेदवाराक आमी विचून काडुया. कारण हेच उमेदवार आमची उदरगत करतले. आयच्या पयले वाचपान भाग्य पावलू काय बरें म्हणटा, आमी तांचे पासत मागूंक जाय. भावार्थाच्या मागण्यांनी आमी आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्या पासत, आमी सरकारी फुडाऱ्या पासत मागता. कारण ताणें आपलें जिवीत बदलल्या पुरो म्हूण, लोकां पासत, लोकांचे उदरगती पासत वावुरल्या पुरो म्हूण. आनी आयज भाग्यन पावलो म्हणटा, तांचे पासत मागुया. विनोतेची आनी दिनवासरेची मागणी करुया. राजा पासत, अधिकाऱ्या पासत मागुया. आयच्या शिव वर्तमानान आमी जाणात, जेजू ह्या संवसारांत आयलो, जायते बरेपण ताणें केलें, जायत्यो मिलाग्र्यो केल्यो आनी ताका लागून ताचे फाटल्यान जायतो लोक वेतालो मिलाग्र्यो पळोवपाक, मिलाग्र्यो अनुभवपाक, देवाचें उतर आयकोपाक. पूण फारिजेव, धर्मशास्त्री नाटकायेन भरताले. कारण लोक तांचे फाटल्यान वचनासलो, लोक तांकां मान दिनासलो. आनी ताका लागून फारिदेव, धर्मशास्त्री जेजू कोसाक लावूंक एक प्रश्न करतात, आमी कोणाक दोन फारी करूंक जाय, सरकाराक वो देवाक. आनी जेजू तांकां म्हणटा, एक नाणो हाडून दाखयात. नाण्याचेर कोणाचें रूप आसा आनी ते म्हणटात राजाचें रूप आसा. आनी जेजू तांकां सांगता, जें कितें राजाक दिवंक जाय तें राजाक दियात, जें कितें देवाक दिवंक जाय तें देवाक दियात. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिविताची पावलां मारता आसतना आमी ह्या देशाचे नागरिकां बरे भाशेन आमचें जिवीत जिवया, एकामेकाक आदार दिवया, एकामेकाची उदरगत करुया. बऱ्या सरकाराक, बऱ्या उमेदवाराक विचून काडपाक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समाजान घडटले अनैती विशीं जागृताय हाडून आनी हे वरवीं पोरजेचो आवाज देश कारबाराच्या कानार पडूंक आनी वायट वस्तादाचेर निशेध मारूंक
तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर. फुडल्या वर्साक वेंचणुक्यो जातल्यो तर आमी आतांच तावन स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे उमेदवार वेंचून काडूंक आनी एक बरो सरकार निवडून हाडूंक आमकां प्रेरणा आनी बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर. आयचे त्रेसेनाच्या मिसा बलिदानांत आपले इंतेसां भेटयतल्या नीता आनी निरिका रॉड्रिगीस हांकां बागयोन आतोनीचे मजतीन मागलेलो उपकार मेलून दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर. ओगेपणान जें कितें आमकां मागूंक जाय तें आमी देवा मुखार दवरुया. भू मोगाळ बाप्पा दुयेनी आमची मागणी आयक आनी आमी तुजी पाटलाव धरा. आमचें जिवीत स्वतान आनी नितीन जिवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C38 पेज 44. C38. Moje atke, Moje paike, स्वीकार कोराव तातोशे. तुझो मोयमो कोरगोट करू, शुभ खबर सगळ्यांक दिवू. तुझो मोयमो कोरगोट करू, शुभ खबर सगळ्यांक दिवू. तुकाच बापा सोर मोचे, दिता तुका एकाने. तुकाच मोगता सोर मोचे, तुझे से कोरपाचे ले. तुकाच बापा सोर मोचे, दिता तुका एकाने. Tukac montan sur moce, tuce se corcacele. मोच्या भावा भयणीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बाप्पाक मानता तसलें शांबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भू कोडवाड्या बाप्पा, हातून तुझ्या भोगताच्या उगडासाक तुझे वेदी वयर आमी दवरता त्या देण्याचेर तुजी दोयाल दीस घाल. आनी अशें ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेन पावयलोय, तशेंच आमची पातकां भोगसून आमकां तुजे सासणाचे मोहिमेक एक दीस वांटो घेवंक फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोबत आसूं. तुमची काळजां उबाराव आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्तांच्या दिसाक तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय. कशें ताचे भाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तुका गिन्यान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Povit, 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 dolmarazo सर्वेस्पर देव. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराची नावी येतात सुवागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकाचे भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. भावार्थाचो गूढ सोम्या तुझे मरण आमी समोरता. आनी तूं परत येसो तुझे पुनर्जीवन पण देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी चडणशी खास भेटयताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागताव. सर्वेस्पराक हे प्रथमेचे विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें फिलीप नेरी आमच्या भाग्यवन बाप लिओ 14 आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी बिशप सिमिया प्युरिफिकाको आमच्या आदारीक गवळ्याक आनी सगळ्या संस्थांनी घेतल्या बराबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणींचो उगडास कर.
आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजे मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागीवनांक परमळे देवाची माय सांगाती भागीवन तुजे तिचो पती भागीवन दर मुदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर भागीवन आंतून आनी सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दिता आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी महिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायल्लें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवोटकी पोथी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचे दिस्त घाल आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मातलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान शोंक वताना गायन घेवया D17 पेज 56. D17. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, a person of other faith, a person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Jesu moja beba, आवडता घेवच्या तुका. Jesu moja beba, आवडता घेवच्या तुका. Yo yo moja Jesu, sopres moje.
모자 지수 소글리스 모지 가리사이바 미다두카 지수 모자 대바 아우레 다 교잡두가 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 요요 모자 옷면 아니 사이바 라스고토이소 소다투고 요요 모자 옷면 아니 사이바 라스고토이소 소다투고 지수 모자 대바 아우레 다 교잡두가 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 요요 메기두요 마카두제 베사디우자 울펜보자 요요 메기두요 마카두제 베사디우자 울펜보자 प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आतून तुझ्या भक्ताचो दीस समोर उमून सुर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मीक गोठाय तीर जावं आनी वाडूं. हे पोरी आमचो भावात शिताबेन सांबाळूं. त्याच तुझ्या भक्ता उद्देशी तुवें दाखयलोले सोडवणचे वाटेन स्वर्गार पावोपर्यान आमची पावलां सांबाळ. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. त्रेजेनाच्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी पयले मीस 5:30 वाजता, उपरांत 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाचे इंतेसांव भेटूंक जाय वो इगोर्जीक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार
आमचे ऑफिस उक्ते आसा थंय वचून तुमी दिवचे. मिसा उपरांत आमचो सोविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. खेरीत भशेन बागयोंत आंतोनीची इमाजी मेळटात, धाकट्यो तश्यो व्हडल्यो, आनी थोडीं पुस्तकां आसात, तुमी थंय घेवं येता. बागयोंत आंतोनीची इमाजी आमी वेगवेगळे कडेन दवरलेल्यो आसात. 2 माटवांत, बँड स्टँडार, एक इगोर्जेंत आनी एक उजवे हाताच्या कॉरिडोरांत, आनीक एक हॉला लागीं साकिस्तीन भितर सरता थंयसर. जी कोण हॉलांत आसात वो कॉरिडोरान आसात ताणें तिचो उमाव घेवन भायर सरचें. इगोर्जेन इमाज आसा ते आमचे कॉन्फ्रार भाव, आमी कुमन्यांव दितात थंयसर हाडून दवरतल्यात. कुमन्यांव घेवंक येता तीच मांडावळ सांबाळची. ज्यो आमच्यो सिस्टरी आसात आनी थंय बसल्यात ताणें साकिस्ती भायर इमाज आसा तिचो उमाव घेवचो. तुमी इगोजेंतली भायर सरतना इगोजेंतली फुडली व्हडली सायडीची दारां तातूंतल्यान तुमी भायर सरचे आनी न्हय मदल्या दारांतल्यान आमचे कॉन्फ्रार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. ही मांडावळ केरीत भाशेन तुमी पाळची. जाणट्यांक वा पिडेवतांक घेवंक येतात ताणीं आपली मोटरां इगोर्जेच्या कंपाउंडार हाडूं येता. तांकां देवून मोटोर पार्किंग लॉटान दवरचें. व्हीलचेर एसिस्टंट तांकां पेंडोल हातूंत हाडूंक आदार दितले. स्टेज आसा थंय तांकां केरीत जागो आर्म चेअर्स दवरल्यांत फकत ताणेंच बसचें, दुसऱ्यांनी ताचेर बसचें न्हय. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार, पूण तुमी लॉक करचे न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशर्स तुमच्यो 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटान दवरचे. आमचे कॉफ्रार भाव तुमकां सांगतात ते तुमी आयकात. पार्किंग लॉटान तावन आमचे इगोर्जेन येवपाक एक केरीत वाट तयार केलेली आसा, तिचो तुमी वापर करचो. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता सोमार ते शुक्रार पर्यंत. कोणाकूय तिका मेळूंक सोदता जाल्यार तिका मेळून तुमी अपॉयंटमेंट घेवचो. तिचो कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्या नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. जेन्ना पावस झडटा तेन्ना तुमी तुमच्यो सत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान स्पेशल स्टँड्स आमी दवरल्यात ताचेर तुमी लांबुयात. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हांणी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यात, तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तांचे स्टॉल माटवा भायल्यान कोणशाक आसा. बागयोन कार्लो आकुतीस आनी बागयोन देवशायम पिलाय ह्यो 2 इमाजी आमी घेतल्यात. कोणाकूय त्यो स्पॉन्सर करूंक कुशी आसा ताणी ती करूं येता. ऑफिसान आमच्या क्लर्काक सांगचें. त्रेजेनाच्या पयल्या दिसाक आमचें कलेक्शन जाल्लें 1 लाख तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उपकार. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागणें. बागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता हांव. नोमान तुका बागयोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी मूड तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता.
आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरवशान रावता बागयोन आतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पळे म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हजे गोरसो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा मुखार दवर ओसोऱ्यांच्या बागयोन आतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोणाय आनी कोणवडाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुणी जावंक ते निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनवळाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं दमन आसतना विनोती कोर आमेन शेवटाक आमी गायन करुया U25 पेज 243 U25